तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी भिवंक फावना. आमी काळजीदारपणी ताच्या एकवटान ताच्या मोगान आमचें जिवीत सारूंक जाय. आनी ते भशेन तर सारीत बाकीचें सगळें थाऱ्यार पडटलें. कितें थाऱ्यार पडटलें? आमचें संबंद दुसऱ्यां बरोबर. ती घडयेक विस्वासी ताचे सगळें रावन आपलें जिवीत जियेना जायत, पातकान जियेता जायत, तर आमचो संबंद ताचे बरोबर कसलो आसूंक जाय? ताणें आपल्या जिवितांतल्यान आमकां कंट्रोल करूंक फावना. पूण ह्यो तांचो अणभव जेजू सगळें धरून जेजूचो आमचें सगळें जियेता ताचो अणभव तांकां दिवंक जाय. आमी ताणें आमचो मोग केला ते भशेन तांचो आमी जेजूक सहकार करून ताणें मोग करचो म्हणून ताका आमी ही संदी दिवंक जाय. आनी तो आमकां दिता तर आमी ताचे बरोबर ताका तो पाळो दिवंक जाय. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयच्या ह्या फेस्ता दिसा सांत तोमासा कडेन मागया आमचे दुबाव जेन्ना आसतात ते बंद न्हय पूण उक्ते धरूंक जाय. कित्याक तातूंतल्यान आमकां शिकवण मेळोंक जाय. आनी जेन्ना आमी उक्ती रावता तेन्ना जेजू आमकां ताचो अणभव दिता आनी आमचें जिवीत परिवर्तीत करून अदीक खोलायेन तें जिवंक आमकां दिता. तर थोडो वेळ आमी आमचे हात अशे वटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यात येता ताका अणभवया. आनी सगळें आमचें जिवीत भितरलें चिंतना भावना चाल कितें आसा तितलें ताका ओपून दिवया. आनी तो तें काडून आमकां ताचे सारकी तो अदीक करतलो दुसऱ्या सुस्कारांतल्यान. आनी हे पुरी ताचे सारकी जावन आमी जेजूकूच साक्षी जातले हांव आयच्या दिसा सगळे सुवातींचेर.